येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. महामार्गान कोलवाळेचे केल्यात 2 कुडके. दारगळे अंडरपास करतले जाल्यार वचचें पडटा पेडण्यां. नियोजन नाशिल्ल्यान सगळो सावळो गोंधळ. कोलवाळकारांक जाय फ्लायओव्हर. दिवचल पिळगांवां रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी. कोयरा पोटल्यांच्यो शेतकारांक त्रास. मडगांवांय कोयराचे दोंगर. पालिका फुर्योज. कोयर उडोवप्यांक घालतली 50,000ची फायन. सरकार उलयता इतिहासीक दायज राखपाच्यो गजाली. देवळांची जातली खंय पुनर्बांदणी. पूण हळणचो किल्लो पळयता उद्दाराची वाट. सोबीत इतिहासीक वास्तू कडेन सरकाराची सेगीतपणान आडनदर. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पियर्णा उद्देगीक वसणुकेत बर्जर पेंट कारखान्याक दनपारां 3 सुमार उजो लागलो. दुर्घटने फाटलें कारण अजून कळूंक ना. पळयात आमचो म्हापशेचो रिपोर्टर समीप नार्वेकारान दिल्ली माहिती. आता पटकन पाहू शकता उजो म्हणटा तो अजूनही धबधबता अजूनही हे चालू आसा. कांय प्रमाणात हेचें प्रमाण कमी जाता आमकां दिसना. आतांच आमचो अलेक्स रेजिनाल्ड हो MLA GIDCचो चेअरमॅन हो येयलो. तेणी विजीट केली सायटार. तेणी सायटार विजीट केली आनी तेणी पयलें स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन घेतलो. सगळे कडेन पयलें आनी कोण ते फायर म्हणत, पोलीस म्हणत, बाकीचे तेंचे कोण तरी ऑफिशियल तेंचो स्टाफ म्हणत, कोण मॅनेजींग कोण मॅनेजर आसा, सुपरवायझर तेजे कडेन उलयले. तेणी म्हायती दिली कितें तो कॅमिकल तो ह्या प्लांट आसलो तितून शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून कितें तरी तितून तो अंदाज आसा. ह्या अंदाजाक लागून हो ब्लास्ट जाला. म्हटल्यार ब्लास्ट म्हणना तो, पूण तो फायर स्प्रेड जाला. हे कॅमिकलाक लागून तेजो ती इंटेन्सिटी आसा ती वाडल्या. तो म्हणटा आता GIDC चेअरमॅन रेजिनाल्डान सांगलें त्या ट्रायंग देर एफर्ट टू कंटेन दीस फायर. आता फायर खंय तेंच्यांनी सध्या कंटेन केला ते एरिया भितरूच आनी तो नियर बाय फॅक्टरीक स्प्रेड जावचो ना जी तेंच्यांनी खबरदारी घेतल्या ती जातना घेतला. सायडीची ज्यो फॅक्टरी आसा त्यो पासून तेंच्यांनी थोड्या टायमार शट कर दवरल्या. सालिगांवचो आमदार केदार नायक लोकल MLA हांगासरलो तो पासून हांगासर येयला. तेणी पासून त्या सिच्युएशनाचो आढावो घेतला आनी तेंची चिंता कितें आसा सकयल गांव आसा आनी हो पळोवंक गेलो हो हिली एरिया. हे हिली एरियाचे सर्की म्हणटा ते आतां ते गवत म्हणटा पळय करड म्हणटा ते सुकला आनी हो खंय तरी एक स्पार्क जावन ते करडार पडोन जाल्यार फाल्यां खंय तरी पुराय ती एरिया ताका उजो स्प्रेड जावपाची शक्यता आसा. सो लोकल MLA केदार नायकार म्हटला कितें थंय ते ड्राय ग्रास आसा पळय ते गवत आसा थंय उदीक मारला आनी तो स्प्रेड पण ते फुडें स्प्रेड जावचो ना. आतां उज्याची इंटेन्सिटी वाडता जाल्यार रेजिनाल्ड म्हणटा ते फोम आनी स्पेशल कॅमिकल हाडटले हो उजो पावोवपाक. What you can see is that is the most dangerous point. All paint is stocked there. From this factory, from this unit to this unit, I told them to cut this so that the fire doesn't go there. They are doing it in another few minutes. That will be off. All precautions have been taken. Now let us see. Blast been given out. No, they say that it is due to short circuit somewhere. Paint actually circuit झाली ना ऊस पेटवला आणि पॉइंटाचे. So they could not control it. That's why it took off. Now the major part of the tank is down with the paints. Paint is a solution, is a chemical solution, so it will, I don't know how it will react, but then we are taking precautions. I am Sargo on call to see that Chief Minister, everybody is on the job. In fact, fire brigade is already doing some more arrangements to see foam can be brought in. Arrangements are done. Chief Minister is on call. DGP, everybody, the police, fire. Right now we have cordoned off the area. We don't want anybody to come in. The site factories have been told to take out combustibles whatever possible. They have already been instructed, and we are taking all. We are making full night preparations. Water tankers from fire brigades from all over are coming here. I told them that all fire brigades all over Goa will come here. So now as it is, we have made already arrangements. More than 30-40 trucks, tankers of water. गोवा 365 खातीर पिळ्यांचे आनी समीप नार्वेकार. पिळगांव रस्त्या कुशीक दिसपट्ट्यो कोयराच्यो पोटल्यो उडयतात ताचो परिणाम शेतकारांक भोगचो पडटा. दुसरे वाटेन मडगांवां ब्लॅक स्पॉटार कोयराच्यो राशी उडयतात. सापडशात जाल्यार 50,000 भरचे पडटले. नगराध्यक्षान शिटकावणी दिल्या. पिळगांव ते दिवचल मार्गार दिसपट्टे सैम विरोधी कोयराच्यो पोटल्यो भिरकाटान उडयतात. कितलेशेच फावट पिळगांवां नितळसाणेच्यो मोहिमे लेगीत घडोवन हाडल्यो.
तरीकय लोकांची गत उमत्या कळशात उदक तशी जाल्या. शेतात बाटल्यो फोडून उडयतात. शेतांची वाट लागता. आमी करप तरी कितें? शेतकारांक प्रश्न पडला. सरकारान गंभीरतायेन पावलां उखलची तांणी मागला. हांव शेतीचेर डिपेंड आसा. आतां म्हाजें जें शेत आहा तें हांव वार्शीक रोयता आनी म्हाजे बायले भुरग्यांचें पोट भरता. म्हाजी भुरगीं कामाक कोणूच ना. तितूर करून आयज जें जालां शेतान एका वाटेन हें पाणी ब्लॉक जाता, एका वाटेन तें कचऱ्याचो तो चडूच ढिगारो जाला. पळय हें आतां तुमकां दिसता ह्यो बाटल्यो पिया तितून फोडून उडयता आमी शेतान वावुरतना. जे आमचे पांय चप्पल नासतात न्हू शेतान, तेन्ना ते आमकां कास लागता. आमची कामेऱ्यां आसता, आमची बायल भुरगीं वावुरता आनी कशें करपाचें हें शेत लोड येता. आमची इल्ल्या वर्सां आमकां शेतान देंवतना दिसता हें हळशीक ते भायर प्लास्टीक आसूं, बाकीच्यो काचेच्यो बाटल्यो, तशेंच बाकीचें कितें जें आहा पळय तें त्रास करता आनी वाज येता असो कितें आसूच तें पडो पाड शेतां. पूण कशें सांडटलो? हितूर हांव पोट भरता, म्हाजी फॅमिली पोट भरता. तेन्ना आतां हें कोण बंद करतलो काय? आनी हेका कितें करूं काय आमी? कांय करूं शकना. हांव तरी निदान हें सरकारान तरी मातशें मनान घेवन जावन तेंचें कांय सहकार्य आनी आमची पंचायत आसा पिळगांव पंचायत, तेंच्यान तरी मातसो भार घेवन तें तरी कितें तरी उपाय काडचो. तर आतां आमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान ही सगळी गार्बेज पडलेली आसा आनी हो मेन रोड पिळगांव बिचोले वचपाचो मेन रोड आनी ही गार्बेज ही कंटिन्युअसली पडत आसा. आमी गेली 27 मोहिमे केल्यो पिळगांव स्वच्छता अभियाना अंतर्गत आनी स्वच्छता अभियाना अंतर्गत मोहिमे करून सुद्दां हे परत जायत आसा आनी हेचेर कोणूच हे लक्ष दिना. आनी ह्यो ज्यो गोश्टी करता हे सगळे लोक भायले आसतले. कित्याक आमी पळयता की आमच्या गांवांत रेंटाक रावता किंवा भायल्या लोकांनी जागो घेवन घरां बांदल्या. हे आमच्या गांवच्या हितून कोणूच ना आनी प्रत्येकान खंय तरी एक हेचेर विचार करपाची गरज आसा. मडगांव नगरपालिकेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि नितळसाण निरीक्षकाक बरोबर घेऊन फातोड्डा आणि मडगावच्या वॉर्ड क्रमांक 12 ते 20च्या ब्लॅक स्पॉटांची पळोवणी केली. कांय गाडयो पालिका वाठारात कोयर उडयतात असे अध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले. याफुडें कोयर उडयल्यार हजारांचो दंड घालतले. नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगला. ऐकात. इन्स्पेक्टर घेवन सगळे सुपरवायझर, आठवी सुपरवायझर आनी सगळे आमचे रोड गँग घेवन आज आमी टोटल मडगांवचे आनी फातोरच्या ब्लॅक स्पॉटाचें इन्स्पेक्शन करपाचें ठरयलां. सो आतां आमी कोमाच्यान स्टार्ट केलां. सो वॉर्ड नंबर 12, वॉर्ड नंबर 13, वॉर्ड नंबर 14, 15, 16, 20 हे सगळे इन्स्पेक्शन ब्लॉक. एक नवो ट्रेंड जाल्ले कडेन आसा. लोकांनी आपली चुट्टां म्हणजे घराची चुट्टां आनीक आतां आनी तातूंत भितर आनी एक नवो ट्रेंड जाल्ले कडेन की कट्ट्यो आनी आडसरां हे ब्लॅक स्पॉटाचेर खूब प्रमाणान येवपाक लागले. आनीक ज्या स्पॉटार आमी हांगा उबो आसा दामोदर कॉलेजी कडेन पयर आमकां 2-3 गाडयो आमी धरल्यो की मडगांव कॉन्स्टिट्युन्सी भायल्यो कोण म्हणटा की वारका, कोण म्हणटा बाणावलेच्यो अश्यो हाडून हांगा भाजी व्हेजिटेबल बी खाली करता. व्हिडियोय म्हाका कोण कोण सर्क्युलेट करून धाडल्या. सो हे सगळें पळोवपा लागून हांव इन्स्पेक्शन केलां. हांव तुमच्या मार्फत सगळ्या पब्लिकाक आव्हान करता की कोणेच ब्लॅक स्पॉटा कडेन कचरो हाडून उडोवचो न्ही. आनी जरी कोणी आमकां गाडी बिडी अशें कोण हाडून वयतना दिसता पळय आमी सगळ्याक नेबरिंगाक जे ब्लॅक स्पॉट आसा आमी थंय कॅमेरा बसोवपा लायल्या आनी जे जाग्यार ब्लॅक स्पॉटाचे गाडयो जावं 2 व्हिलर कोणी पोती अशी उडयतना पसून आमकां आयडेंटिफाय जाली जाल्यार आमी ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलें. मिनिमम 20-25 हजार रुपया 4 व्हिलराक फायन आसतली. मिनिमम 10 ते 15 हजार रुपया 2 व्हिलराक फायन आसतली. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि मडगावच्यान संदीप तुयेकार. नव्यान बांदिल्ल्या NH66 महामार्गाक लागून कोलवाळ गांवचे 2 वाटे जाल्यात. गांवच्या एका तोकावयल्यान दुसऱ्या तोकाक वचपाक धारगळचो अंडरपास वापरपाक लोकांक पेडण्या भितर सरचें पडटा आनी परतून बार्देसांत येवचें पडटा. व्यस्त महामार्ग चलत हुपून जीव धोक्यांत घालचो पडटा. कोलवाळच्या थळाव्या लोकांनी परत फ्लायओव्हर मागला. पळयात. वोटिंग मागोंक येवंक जाय ते सायडीन ते पळोवंक ना ताका. हांव म्हणटा आमची मिस्टेक जावंक ना. तेका तोकली आसूंक जाली आपल्या लोकांक को सांबाळूंक जाय पळय. दारगली में जो आप लोगों ने सब लोगों ने मिलके डिसीजन लिया था उधर फ्लाईओवर के लिए आपने लिख के लिया, उसके ऊपर तुम लोगों ने कुछ फॉलो किया है, कुछ प्रोसीजर किया आगे बढ़ाया कुछ, या खाली आप लोग भी इधर लिख के लेके जाएंगे और ऐसे ही रखेंगे? कोलवाळ जंक्शनाचें इन्स्पेक्शन करपाचें थारायिल्लें. थळावो आमदार
निलकंठ हळणकर आनी PWD मंत्री निलेश काब्राल हांचे सयत अधिकाऱ्यांक हजर रावपाक सांगिल्लें, पूण फक्त PWDचो हायवेचो कार्यकारी अभियंतो आनी कंत्राटदार हाजीर आशिल्ले. फ्लायओव्हर नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तांकां धारेर धरिल्ले. महामार्गाक लागून गांवांत फूट पडल्या आनी गांवच्या लोकांक गांवच्या एका तोकावयल्यान दुसऱ्या तोकाक वचपाक लांब वाट काडची पडटा. बाजार, शाळा, पंचायत दुसऱ्या तोकार उरल्या. आयकयात लोकांच्यो अडचणी. आमचो रस्तो आमकां जाय फ्रीली भोंवपाक. भुरगीं ल्हान जाणटी क्रॉस करूंक जायना. ती भितर सरतात भायर सरतात, भितर सरतात भायर सरतात. कशें जातलें? क्रॉस करतना म्हाका रावचें पडटा 15 minutes टू क्रॉस द ट्रेन. आय एम अ सिनियर सिटीजन. चांगला ते आमच्या इंजिनियराक की हांगासर जावपाचो आपलो तो व्हरून दारगाळे घालो. एक दारगाळे आमदारांनी तो प्रेस पळय म्हणटात आमी हांव नको हांवें आयले लोक सांगतात आतां लोकांनी सांगला लोक म्हणटा जो पळय हांगा घालपाचो आसलो तो आनी दारगाळे व्हरून घालो. कितें जावं आमी आतां कितें जालें ते आमच्या कांय हें करूंक जायना. घडलें तें घडलें. आतां फकत उपकार मागता आमच्या सरकारा लागीं की बेगीन आमकां हांगासर थान वयर बिनानिशी पासून फ्लायओव्हर घालचो. लोकां कपड्याक जाय तशें सकयल्यान भोंवनी. जिम्मेदारा MVR कंपनी कडेन तेंचे डायवर्जन बोर्ड रस्ते नासताले. एवरी टायम आमी इंजिनियरांक सांगताले तुमी केर्लेस काम करता म्हणून. सून जस्ट मे बी 15 days बॅक एक पट्टे सिनियर सिटीजन फ्रॉम रेवरा डायड जस्ट बिकॉज ऑफ MVR, PWD आनी हे सगळे गव्हर्मेंटाचे निग्लिजन्सा खातीर ते डेथ जाला. आयज तेज्या जाग्यार कोण यंग भुरगो गेल्लो कितें जावपाचो? गव्हर्मेंट हाडून दितलो ते फॅमिलीक भुरगो दितलो दिवंक शकना न्हू. आमचें कितें आतां बेगीनचे बेगीन सॉल्व जावन जावं. आयकयात कोलवाळचो पंचवांगडी रितेश वारखंडेकाराचें म्हणणें. तो सध्या आमकां बंद जाल्लो आहा आनी त्या कारणान हांगा सेंडेटा इस्कॉलाची भुरगीं आहा जाणटी क्रॉसींग हांकां सगळ्यांक त्रास जाता. म्हणून ते लोकांचो डिमांड कितें आसलो हांगा फ्लायओव्हर करपाचो म्हणून. फ्लायओव्हर करपाचो प्रॉब्लम कितें आसलें आमकां तरी खबर आहा की फ्लायओव्हराक जेन्ना कपेल थंयसर मोडाक वयता म्हणून पयलीं खंय व्हेंडल रॉडीस म्हणून कोण तेणी खंय कितें प्रपोजल घातलो खंय आनी तो फ्लायओव्हर बंद केलो. आनी ते बंद केला म्हणून तेंच्यांनी कोण सायनी मारल्या खंय. ते सायनी मारपी कोण ते आमकां खबर ना, गांवच्यांकूय खबर ना, आमदाराकूय खबर ना, मंत्र्याक खबर ना, म्हणजे पंचायतीकूय खबर ना. पूण हे कोणीची सायनी मारल्या ते आख्या गांवांतल्यांक खबर आसूंक जाय न्हू. हे प्रॉब्लम कितें आहा ते एक्झॅक्टली प्रॉब्लम कितें आहा ते खबर ना. कारण कितें आहा लोकांची तर आतां ते दिशा भूल करून ते कोणी सायनी मारले आनी कोणी पयशे घेवन खाल्ले ते कशें कळटलें. पूण योग्य तरेन क्रॉसिंगाची मागणी अधिकाऱ्या मुखार मांडटले अशें थळाव्यांक इंजिनियरान जाप दिल्या. आयकयात. That is what was discarded. I was told. No, it was there. It was the part of the original. It was the underpass supposed to be so underpass means it's a flyover. No? Flyover. So then how आता Taraswada असा like that flyover would have been here, but that got Why? Let them restate it now. तुवें म्हणलें आमची मिस्टेक जाली न्हू. मिनिस्टर MLA वोटींग मागोवंक येवंक जाय ते सायडीन ते पळोवंक ना ताका. हांव म्हणटा आमची मिस्टेक जावंक ना. तेका तोकली आसूंक जाली आपल्या लोकांक गोवा सांबाळूंक जाय पळय. I will put underpass, I will put pedestrian underpass, I will put all the proposals whatever you want. In my paper and then higher authorities will decide. गोवा 365 खातीर कोलवाळच्यान समीप नार्वेकार. घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय सरकार इतिहासीक थळांची राखण करपाक सोदता. ते खातीर पोर्तुगीज काळांतली देवळां बांदपाची तयारी चलयल्या. पूण सोबीत सुंदर वाठारांतल्या इतिहासीक किल्ल्यांचे सादे दुरुस्ती कडेन लक्ष दिना. हळण पेडणेचो सावंताचो किल्लो ताची गवाय दिता. आमचो उत्तर गोव्याचो खासदार अपयशी ठरला. हांगा जर इब्रामपूर गांव तांणी दत्तक घेवन खरी तर लज घाल्या जागतीक पातळीचेर आनी पेडणेकरांची लज घालेल्या. पेडणे मालांतल्या हळण वाठारांतलो किल्लो 17व्या शेंकड्यांत साबार भारतीय राज्यांचेर राज्य करपी सावंतवाडीच्या भोसले घराण्यान बांदिल्लो. शापोरा न्हंयचेर मराठी राज्यकर्त्यांच्या हल्ल्या पासून बचाव करपाक म्हूण हो किल्लो बांदिल्लो. 300 वर्सां आदलो हो किल्लो पोर्तुगीज घुसखोरी विरोधांतल्या साबार झुजांचें प्रतीक जावन रावला. राज्यकर्त्यांक मात कितेंच देणे घेणे ना. आयकात उमेश तळावणेकाराक. गेल्या जे 15 ते 20 वर्सांक जे 5-5 वर्सांनी जे आमी गणपती म्हणून जे आमदार निवडून दिल्या, गुळाचे गणपती, ते अक्षरशः निष्क्रिय ठरल्यात. जे व्हिजन आसलेलो आमदार आयज पेडणे खातीर खूब गरज आसा. आणि सरकारान हांव प्रमोद सावंता कडेन मागणी करता, टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे कडेन मागणी करता. बिचीस म्हणजे आमचे टुरिजम न्हू. आयज जे आमचे टुरिस्ट येतात
तांकां ग्रामीण भागाक ते जास्त पसंती करतात आणि जो पेडणे मतदारसंघाचो जो हो भाग आसा हलर्ना तलार्ना इब्रामपूर हो एक निसर्गरम्य गांव असो आसा की जर हो गांव जर आयज सरकारान पोसपाचो युटिलायज करपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार खूबशे हांगासर घडामोडी घडोवं शकता. हांगा सरकार अपयशी ठरला. जो आमचो उत्तर गोव्याचो खासदार अपयशी ठरला. हांगा जर इब्रामपूर गांव तांणी दत्तक घेवन खरी तर लस घाल्या जागतीक पातळीचेर त्यांनी आपली स्वताची लस घालेल्या आणि पेडणेकरांची लस घालेल्या. ते टुरिजम करून तेंच्यांनी आतां एक एअरपोर्ट येयला हांगासर त्या माध्यमातून भरपूरशे टुरिस्ट येतले. आतां उरलेली सरलेली लस देशाचेर जगाच्या पातळीर ह्या सरकारान घालूची न्हू इतली जावं ह्या माध्यमांसून मागणी मागता आणि बेगीतल्या बेगीन हो किल्ल्याची डागडुंगी करून हांगासर बऱ्यापैकी बोटिंग टुरिजम स्पॉट करपाची ही माझी सरकारा कडेन मागणी आसा. हो आमचो हळवणचो किल्लो दर वर्सा हो पुरातत्व खात्या कडसून तो साफसफाई किंवा उर्वरित डागडुजी बीजे काम चालू असतं. वर्सान एकदा करतात ते. हो जानेवारी महिनो सुरू झालो तरी त्यांच्यानी साफसफाई अजून काय करूंक ना. आता कालच आमचा 5 तारखेक मोपा विमानतळ उतरला आणि टुरिस्ट म्हणजे गेस्ट फॉरेनर येवपाक सुरवात जाली जाल्यार वेता जाल्यार ती गांवांत वाडलेले आहा. म्हणून माझे इतकेच पुरातत्व खात्याक सांगणे आहा तेंच्यांनी त्वरीत म्हणजे हेची साफसफाई आणि उर्वरित काय आहा ती डागडुजी करपाची. आमचो स्थानिक आमदार आहा प्रवीण आल्लेकार किंवा त्या खात्याचो संबंधित मंत्री म्हणजे सुभाष फळदेसाय किंवा आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हेतून लक्ष घालून ही आमची असंख्य लोकांची मागणी आहा ती पुरी करपाची. विष्णू कोरगांवकर आसूं उमेश तळावणेकार वा गुरुदास परब पेडणेकारांक जे विजन आसा ते थळावो आमदार वा सरकार कित्याक दाखोवन दिना होवूय प्रश्नच. नदी आसा ही येदी व्हडली नदी आसा. हितून आमी वॉटर स्पोर्ट हाडूं शकता. वॉटर स्पोर्ट हाडल्या नंतर खुबशे ट्युरिस्ट हे वॉटर स्पोर्टाक लागून हांगासर येता. आनी एक म्हाका सांगपाचें आसा की आमचे गोवा बिचीस म्हणजे आमचे गोवा न्हू. आमचे खुबशे अश्यो आमच्यो गोश्टी आसा आमच्या गोंयांत त्यो आमी तर हायलायट करीत. जशें की आमच्या हलर्नाचो एक फोर्ट हो आमी हो हायलायट करीत ट्युरिजम एक्टिविटीज खूब वाडोवं शकता. बिचीसाकूच वचोन आमी ट्युरिजम हाडटले हे तितली गोश्ट ना. आमी आमच्या फोर्टाक अशे खुबशे आमचे एक्टिविटीज तर आमी करीत जाल्यार आमी खुबश्यो ट्युरिजम एक्टिविटीज हांगा वाडोवं शकता. गोवा 365 खातीर हळर्णच्यान संदीप कामुलकार. मडगांव एसजीपीडीए फिश मार्केटात नुस्तें कापून दिवप्यां कडल्यान एसजीपीडीएचो सोपो कॉन्ट्रॅक्टदार आतां 200 रुपया घेवपाक लागला. पारंपारीक वेवसायी म्हण तांची नोंद करून तांच्या कामा खातीर तांचे कडल्यान कमीत कमी फी घेवची फिश कटर्सांनी मागला. ॲडव्होकेट अनाकलेत वेगश आणि ॲडव्होकेट विवेक नायकान फिश मार्केटांतल्यान नुस्तें कापून विकप्यांक बरोबर घेवन एसजीपीडीएच्या वांगडी सचिवाक निवेदन भेटयलें. एसजीपीडीएचो कंत्राटदार रिसिप्टी बगर तांचे कडल्यान 200 रुपया घेता अशी तांची कागाळ. ताजेर कारवाय जावपाक जाय ॲडव्होकेट अनाकलेत वेगशान मागला. फिश कटिंग करता बाजारात कटिंग करता लोकांक हेल्प करता घरा कडेन नुस्तें क्लीन घरा कडेन मेळटा तांचे कडेन ते पयशे घेता. पयशांचो रिसीट दिना. कोण घेता पयशे? सम कॉन्ट्रॅक्टर तेंगेलो आसता तो घेता. पयलीं 50 रुपये घेतालो आतां ते 100 रुपये घेवपाक लागल्या आनी 2 दीस जाले 200 रुपये गेल्या. त्या क्रायटेरिया काय ना काय म्हणटा. थोड्या जाणां रेजिस्टर केल्या हेरां रेजिस्टर करनात. ते कित्याक करना? रेजिस्टर ते कटिंग पडे करपाक कळटा ताका रेजिस्टर करपाकच जाय. कित्याक सगळीं प्रोफेशनां रेजिस्टर करता. अदोगत जाले आमी 500-1000 लोक आसले आनी तितलेच 200-300 लोक एडवोकेट येता तांकां रेजिस्टर करना तांकां करता न्ही. दोतोर जाल्यार दोतोरांकय करता इंजिनियर जाल्यार इंजिनियरांक करता. हें कित्याक करपा न्ही? तांकां कांय सर्वीस ना काय ना नोकरी ना. तुमकां नोकरी दिवपाक तांकां तुमकां तयारी ना. तुमकां प्लॅनिंग ना तांकां नोकरी खंय दिवपाक. आनी हें ते तर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता जाय नुस्तें कापपाक रेजिस्टर करपाक रेजिस्टर करा मरे तेंचे कडेन. आनी एक्सप्लॉयट कित्याक करता ते गरिबांची कश्टां पयशे तुमी 200 रुपये कित्याक मागता? आमगे इतली म्हण न्ही की तांकां सगळ्यांक रेजिस्टर जाल्यार रेजिस्टर करा. तांकां ते हें आपल्या पोट भरपाक आपल्या हातीन काम करता. तर तुजे कडेन कांय मागना ताणी. तुमकां सबसिडी दिना तांकां. तुमकां हेल्प दिना तांकां. आनी काम करपाक गेल्यार तुमी तेंचे कडेन पयशे घेवपाक सोदता. हें एक्सप्लॉयटेशन बंद जावपाक जाय. हे पळय एक्सप्लॉयटेशन आहा हे गरीब समाजाक तें बंद जावपाक जाय. हें सारकें न्ही. आनी आमगेली इतली म्हण न्ही की तांकां जे पळय कटिंग करता फिश कटिंग करपाक जाणा तें कटिंग करपाक दिवचें आनी पयशे तेंचे कडेन तुमी मिनिमम घेवपाचे. नुस्तें मार्केटात सोपो एकठांय करपी कंत्राटदाराचे मनीस नुस्तें कट करून दिवप्या कडल्यान दिसाक 20,000ची कमाई करतात. ही कमाई खंय वयता? ॲडव्होकेट विवेक नायक विचारता. फिश
कटींग आहा पळय ते टोटल 55 आहा 55 आमचे कडेन फक्त आतां 55 आसा आतां 55चे प्रत्येका कडल्यान ते 100 रुपया घेताले फाल्यांचे ते आतां 200 रुपया घेतलेले 55 विदाउट रिसिप्ट म्हणजे दिसाक त्यांचे इनकम ऑलमोस्ट 15 ते 20,000 हे खंय वयता ते 20,000 आसा पळय ते कोण घेता ते कितें करता तेजेर इन्क्वायरी जावंक जाय आतां समज एसटीपीडीएक वयताले गव्हर्मेंटा फंडान वयताले जाल्यार करेक्ट जातलें रिसिप्ट बी दिना पयशे घेता हे 55 लोक आहात 55 लोकांचे रिसिप्ट आनी जवळ आनी 25 आसतले म्हणजे ऑलमोस्ट 20 ते 30,000 तुम्ही कलेक्शन करता कोण करता कलेक्शन पूण ते गव्हर्मेंट फंडान वचना आणि हो घेयात पुरावो रिसिप्टी बगर सोपो एकठांय करपी मनीस कशे लुटतात ते आयकात जल्मा काळे कडल्यान मार्केट में रहता है हम लोग मच्छी कटिंग करता है पहला 50 रुपये ले रहा था अभी 200 रुपये लेने का 2 दिन वो अभी ले रहा है हम लोग को नहीं पुराट रहा हम लोग की मच्छी भी नहीं आ रहा है फिर भी हम लोग 300-400 रुपया कमाएगा तो 200 देगा तो हम क्या खाएगा हम कौन लेता है तुमसे वो रेसिपी कुछ देता है रेसिप्ट कुछ नहीं देता है कुछ नहीं कौन लेता है कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट में जो है ना वो टेंडर मार्केट वाला जो निकालने को आता है पैसा वही तो उसमें हमको पैसा लेता है रेसिप्ट भी नहीं देता है गोवा 365 खातीर मडगांवसान संदीप तुयेकार परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव या सप्तकात उणे तापमान 20 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता सोमारा पणजे 17.2 जाल्यार मुरगांवां 18 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली पुराय सप्तक शियाळो उरूं येता हवामान विभागाचो अदमास बुधवारा मळब नितळ जाल्यार सुके हवामान पळोवपाक मेळटले फातोडेर कांय कडेन धुक्याचो शिवर जातलो मंगळारा चडांत चड 32 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता सांजे ते 18 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता बोडदन्यांक विशेष शिटकावणी ना 14 जानेवारी मेरेन सुके बुधवारा चडीत आनी उणे तापमान 32 आनी 18 डिग्री सेल्सियस बुधवारा कांय वाठारांनी दवाचो सामनो बोडदन्यांक खाशेली शिटकावणी ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 गोवा 365च्या हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो